भुरग्यानो, आयज आमी खा म्हाका खा ही कविता शिकया. पयली आमी कविता वाचया, अर्थ जाणून घेवया आणि निमाणे कडेन गावया. खा म्हाका खा, पोटभर खा, रड नाका लज नाका, माग मागून खा. म्हळ्यार कितें? हांगा ही जायतीं फळां आहात. पळयात, वेगवेगळ्या तरांची, वेगवेगळ्या रंगांची केळी, काळंगां, संत्रां, मोसंबी, जायतीं फळां हांगा आसात. ही फळां आमकां सांगतात खायात, आमकां तुमी खायात. कशी खायात? पोटभर खायात. रड नाकात, म्हाका नाका तें, म्हाका हें नाका, म्हाका तें नाका करून रडूं नाकात. आनी लजूय नाकात. कोण म्हाका पळयत काय, कोण म्हाका कितें म्हणत काय अशें म्हण लजूं नाकात. पळयात, आंबे आसात, केळी, द्राक्षां, सफरचंद, संत्रां, अनसां. तर तुमी माग मागून खायात. म्हाका आनीक जाय करून माग मागून खायात. कित्याक ही फळां भलायकेक बरी आसतात. आमची भलायकी बरी दवरतात. तर आतां एक फळाचें वैशिश्ट आमी पळोवया. कवितेंतल्यान पळोवया. पोट भरून घे रे, एक एक करून खा रे, गोड गोड घरे म्हजे, रुचीक बरे. आतां हो पणस आनी हे पणसाचे घरे. हांगा पळयात, तर हो पणस वयल्यान जरी काटे असले ताका, तरी भितर ताचे भितर म्होवाळ घरे असतात, गोड गोड घरे असतात. आनी रुचीक इतले बरे लागतात की ते खाल्ल्या उपरांत खायन खायन दिसता. फुडें पळोवया. काळींग गोड, दिसतूच बोल, फोड फोड, रगत जरी दिसता तरी साकरे परस गोड. तुमी सगळ्यांनी काळींग पळयलां आसतलें. कशें दिसता? बोल कशें, दिसतूच बोल, सारकें बोला भशेन. आनी जर ते फोडले म्हणजे कापले जाल्यार भितर कशें दिसता? रगत कशें. पळयतकच भंय दिसपा सारकें. पण जेन्ना आमी ते खातात तेन्ना ते कशें आसता? साकरे परस गोड, म्हळ्यार आनीक खावचेशें दिसता. फुडें पळोवया. आंबे म्हजे लायतात, जिबेक ओड, चोखात चोखात लागले न्हय गोड. आतां आंबे सगळ्यांनीच खाल्ल्यात न्ही. आंबो हें आमच्या भारताचें राष्ट्रीय फळ जावन आसा. हे पळयात आंबे, पळयतकच खावचेशें दिसता न्ही. पूण ते अशें हो भुरगो खाता तशें चोखून जर खाल्ले जाल्यार ताची रूच आनीक वाडटा आनी खूब गोड लागता. सफरचंदाची म्हजी रूच तशी खास. आतां सफरचंद आमकां सांगता, साल लेगीत खायात, म्हाका मासूच मास. हे पळयात सफरचंद, ताचे भितर फक्त मांस भरिल्लें आसता. आख्खें खावपाक जाता तो. ताची साल काडून उडोवपाक नाका, साल तासून उडोवपाक नाका. फकत इल्ल्योश्यो बियो दिसतात तुमकां चित्रांत, त्यो बियो काडून उडयल्यो म्हणटकच जालें. बाकी आख्खें सगळें मांस आमच्यान खावं येता. केळ्याक वळखना असो कोणूच ना, साली उडय भायर आनी बुकू बुकू खा. तुमी पळयलां आसतली केळी. एक आसल्यार केळें म्हणटात आनी खूब आसल्यार केळी. आतां केळें मात सफरचंदा भशेन आख्खें खावंक मेळना. ताची वयली जी साल आसता ती आमकां ओडून काडून उडोवची पडटा आनी भितरलो जो भाग आसता तो आमी बुकू बुकू करून खावं येता.
ही पळयात केळी आनी हो पळयात साली भायर उडयता आनी कसो बुकू बुकू करून खाता. तुमच्यानूय अशी केळी जायती केळी एकाच वेळार खावंक येता जेणे करून तुमची भलायकी बरी उरतली. आतां हांवें कविता बरयल्या, आमी गावया. खा म्हाका खा, पोटभर खा, रड नाका लज नाका, माग मागून खा. पोट भरून घे रे, एक एक करून खा रे, गोड गोड घरे म्हजे, रुचीक बरे. काळिंगोड दिसतूच, बोल फोड फोड, रगत जरी दिसता तरी साकरे परस गोड. आंबे म्हजे लायतात जिबेक ओड, चोखात चोखात लागले न्हय गोड. सफरचंदाची म्हजी रूच तशी खास, साल लेगीत खायात म्हाका मासूच मास. केळ्याक वळखना असो कोणूच ना, साली उडय भायर आनी बुकू बुकू खा. बरें तर भुरग्यांनो, कविता गावपाक शिकात आनी सगळ्यांक म्हणून दाखयात आनी फळां बी खूब खायात. देव बरें करूं.